Gesù Cristo, undiaru parli punascha, namo namo sudbundara, sakramenta tam karacha, namo namo Gesù Cristo, undiaru parli punascha, namo namo sudbundara, sakramenta tam karacha. Sergiso Dev tum amka melo davlai. Sergiso Dev tum amka melo ravla. Dev ponli pon tuve undia cheru ketla. Dev ponli pon tuve undia cheru ketla. Undia wainar yew tu amche khan sata. Undia wainar yew tu amche khan sata. Amcha mokhan bor tu ka samar. Amcha mogan boron tuka samarita. Namo namo Gesù Cristo, undiaru parli punascha, namo namo sudbundara, sakramenta tam karacha. Cinye Gesù tuka sanggung aila. Cinye Gesù tuka sanggung aila. Tuche ton buswo ashiv hangaralya. Tuche ton buswo ashiv hangaralya. E Gesù ye amka melo tu ye. E Gesù ye amka melo tu ye. Tujhe kurpeche denya bandar ke. Tujhe kurpeche denya bandar ke. Namo namo Gesù Cristo, undiaru parli punascha, namo namo sudbundara, sakramenta tam karacha. या तुम्ही मुझे सरशी सोमेस्त कष्ट तल्यानो आनी वाजान ववयतलो हांव तुमकां विशेव दितलो. ही उतरां आयच्या दिसा वांजेलांत आमी आयकता. तस्सो जेजू हांगासर आसा आनी आमकां हांगासर आपोवन हाडला. कीर्तन 34 म्हणटा, येया म्हज्या भुरग्यानो, म्हजें आयका. सर्विस्पराची बिरांत हांव तुमकां शिकयता. सोम्याक आयकूंक
ताका आराधन करूंक आमचे कश्ट, आमची पिडा शिडा, आमची गंध बेजाराय, आमची एक सुरपण ताका समर्पूंक ताचे तावन चौकासान जोडूंक आमी हांगा आयल्या. कीर्तन 34 म्हणटा सर्व काळ सर्वेच पराकर दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेच परा थंय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता. आनी तो कीर्तनकार म्हणटा सर्वेच पराक भियेतल्यांक तसो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. सर्वेच पराक भियेतल्यांक तसो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. आमी हांगासर आयल्या, आपाधैर्यान आयल्या, खंतीन आयल्या, बेजारायेन आयल्या. सोम्याक सांगूंक नितीवंत मनशांचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण ते सगळ्यांक तो सर्वेस्पर ताका निवारता. देखून आयच्या दिसा सोम्याच्या मुखार आमचो संतोष, आमचें दूख, आमची निराशा, आमची सलवणी हें सगळें घेवन आयल्या. आमचे हात उबारुया, आमकां आमी सोम्याक समर्पण करया आनी हो थोडो वेळ सोम्या मुखार करचूंक आमी वेता. भक्तीन आमी सोम्याची स्तुती करुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळे आमी बसया. म्हज्या भावा भयणीनो, कीर्तन 29 म्हणटा वाक्य 2, सर्वेस्पराक ताच्या नांवाची महिमा दिया, पवित्र मुस्तायकी न्हेसून सर्वेस्पराचें आराधन करा. पवित्र मुस्तायकी न्हेसून सर्वेस्पराचें आराधन करा. आज आमी हांगासर बरी मुस्तायकी न्हेसून आयल्या. खंयची मुस्तायकी विशीं कीर्तनकार म्हणटा, एक व्यक्ती लग्नाक गेल्लो, पूण लग्नाक सहज जाल्ली मुस्तायकी ताचेर येनातली, देखून ताका काळोखाच्या कुडान घालो. आज आमी हांगा आयल्या, सोम्याक मेळोंक म्हूण आयल्या. म्हज्या कुडीची मुस्तायकी नितळ आसा, सोबीत आसा, पूण म्हजो आत्मो, म्हजें मन, म्हजें काळीज नितळ ना. आमच्या पवित्रानांत आमकां धवी मुस्तायकी दिल्ली, क्रिस्ताचीच मुस्तायकी. आज सोम्याक तीच मुस्तायकी म्हाका परत दी. गिव मी द ओरिजिनल इनोसेन्स. म्हजें मुग्धपण म्हाका पाटीन दी देवा. हांवें खंयी होगडायला, देखून ताच्या पांयां तळे येवया. तो आमकां ताच्या पवित्र मुस्तायकेंत आमकां न्हेसयता आनी ताची स्तुती करूंक आमकां आयती करता. देखून आयल्या बापा तुजे चरणी, करता हांव स्तुती आराधन. हें गीत आमी गावया आनी ताची स्तुती करुया. आयल्या बापा तुझे चरणी, करता स्तुती आराधन. गावया. आयल्या बापा तुझे चरणी, करता स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी, करता स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे
चरणी तुझे चरणी करता हूं स्तुति करता स्तुति आराधन देव तू आमचो भोवमोगाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो भोवमोगाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो भोवमोगाळ करता सर्पण नमस्कार म्हणया देव तू आमचो भोवमोगाळ सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 हांव खालत्यांनी बड्या काळजाचो म्हजेच शिंया म्हणलो जेजू हांगासर आसा जेजू राया मोगाळ इश्टा तुजी स्तुती करता तुझे आराधन करता जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन गव्या सुराया मोगल इष्ट करता स्तुती आराधन जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार ताळयो पेटून जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार आराधन 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 महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा येशू महिमा तुका महिमा येशू महिमा तुका महिमा जेजू वंदन तुका महिमा जेजू वंदन तुका वंदन येशू वंदन तुका महिमा येशू वंदन तुका हालेलुया 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 जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो कशें मागचें आनी कितें मागचें तसो तुमकां शिकयतलो जांचे लागीं देवाचो आत्मा ना ती देवाची भुरगीं न्ही जेजूच्या आत्म्याक मागया त्या पवित्र आत्म्यान बरोवन स्तुती करूंक जाय जाल्यार कृपा आतां मागया पवित्र आत्म्यान पाराकलिता करता स्तुती आराधन
पवित्रज्ञा पाराक्लीता करता हूं स्तुति आराधन गव्या पवित्रज्ञा पाराक्लीता करता हूं स्तुति आराधन मंत्रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार मंत्रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನೆ ಆರಾಧನೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನೆ ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತರೆ ಆರಾಧನೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ನೀಡಿ ಕಾಯುವವನೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನೇ ಆರಾಧನೆ
ಜೀವ ನೀಡಿ ಕಾಯುವವನೇ ಆರಾಧನೆ हाथ उभारून स्तुती करूया आराधने ಆತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ कीर्तन 9 verse 10 कित्याक तुका सोदतल्यांक सर्वेच परात तूं सांडून घाली नाय कित्याक तुका सोदतल्यांक सर्वेच परा तूं सांडून घाली नाय आमी म्हणया कित्याक तुका सोदतल्यांक सर्वेच परा तूं सांडून घाली नाय परत कित्याक तुका सोदतल्यांक सर्वेच परा तूं सांडून घाली नाय तेंच कीर्तन म्हणटा गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना म्हणया गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना प्रेज द लॉर्ड अर्गां जेजू होगळाप जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू जेजू कीर्तन 127 आपल्या इश्टांक सर्वेस पर निदेन ती तो सगळें दिता मगाळ भावन आनी भयणीनो हांगासर बसलेलीं तुमी निदेन कांय तुमकां बादाक जालें निदेन कांय विकाळ जीव धाडले म्हूण तुमकां साबली निदेन कांय तुमकां हार्ट एटॅक जालें वा निदेन कांय तुमकां स्ट्रोक जालो न्हिदतना आमी कितले अस्कत पळय आमी आबल आमकां कितेंय जावं येत सगळें घर आमचेर कसलोत आमचे काळीज बडोवचें रावत आमची मोत चुकत इतलें आबल आसतना इतलें अस्कत आसतना देव म्हज्या बगलेक आसुल्लो हांव जागो आसचें की चड देव म्हज्या न्हिदेन लागीं आसा न्ही गे देखून आज हांवें कितलें देवाक अर्गां दितलीं देखून कीर्तन 90 भोव बरें उतर सांगता कीर्तन 90 वाक्य 12 आमचे दीस आमकां मेजूंक शिकय तोड आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय देवा आमचे दीस आमकां मेजूंक शिकय आमी खंयचे दीस मेजता बेजार जाल्ले दीस आमी चलवले दीस आमी कश्टार पडलेले दीस आर्थीक अडचणी आमकां आयिल्ले दीस आमकां दुबळीकाय आयिल्ले दीस आमकां नालिसाय आयिल्ले दीस मेजता आमकां पिडा आयिल्ले दीस उणे भलायकी आशिल्ले दीस चड आमकां बेजाराय आशिल्ले दीस उणे पूण संतोश आशिल्लो दीस चड देवाक आमी कितलें अर्गां दिना आमचे दीस आमकां मेजूंक शिकय देखून आज भावान आनी भयणीनो कीर्तन 84 म्हणटा देवा तुज्या आंगणान सरचो एक दीस म्हज्या जिविताचे इतर हरी एक दिसां पैकी चड मोलादीक तुज्या आंगणांत सरचो एक दीस थोडे घंटे हांवें दुसरे कडेन सरचे हरी एक दिसां प्राचो कितलोय मोलादीक देखून दुसरे कडेन हांवें हजारो दीस रावच्या की तुज्या
टेंपलाचो द्वारपालाक जावचें तर म्हाका खुशी. तसल्या देवा लागीं तुमी आयल्यात. आनी तो किर्तनकार म्हणटा, जितले दीस तुवें आमकां कश्ट दगदूग सोसूंक दिली, जितलीं वर्सां विघ्नांवर आमचेर धाडलीं, तितले दीस तितलीं वर्सां आमकां सूख संतोश भोगूंक दी देवा. आमकां इतले दीस कश्ट आयल्यात, इतले दीस पिडा आयल्या, सलवनी आयल्या, नालिसाय आयल्या, पूण तितल्याची चड दीस म्हाका संतोश भोगूंक दी, समाधान भोगूंक दी. देखून तुमची जावा. मान आनी महिमा तुका जेजू, मान आणि महिमा तुका जेजू, मान आनी महिमा तुका जेजू. मान आणि महिमा तुका जेजू. आमच्या जिवितांत इतलीं वर्सांचे आवक आमकां दिल्ल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. मारेकार पिडेंतले आमकां तुवें राखल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां तुवें सांबाळल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. म्हजें आनी म्हजें कुटुंब सुरक्षीत तुवें सांबाळल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. इतल्या वर्सांच्या खाण पिवानाचेर तुवें म्हजें बेसांव घाल्ल्या खातीर मान आणि महिमा तुका जेजू. आमच्या पैनार तुज्या दुतांक दान आमकां सांबाळल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक कितेंच उणें पडनाशें तुवें दिल्ल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. आमच्या वावराचेर आमच्या कृशेचेर तुजें बेसांव घाल्ल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. आमच्या भुरग्यांचेर तुवें बेसांव घाल्ल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. आमच्या वावराच्या सुवातेर आमकां राखून व्हेल्ल्याक, महिमा तुका जेजू. वर्गांतल्या आमच्या भावा भयणीक तुवें राखल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. विपरीत पावसांतले झगड्यांतले गडगड्यांतले आमकां तुवें राखल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. आमच्या सर्व योजनांचेर तुजें आशिर्वाद घाल्ल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. आमच्या कृशेचेर तुजें आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर, मान आणि महिमा तुका जेजू. आमच्या कुडीच्या आनी वैरीच्या आत्म्याचेर जैतोरूंक आमकां सकत दिल्ल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. आमच्या वडिलांक आमच्या प्रायवंतांक तुवें भलायकी दिल्ल्याक, मान आणि महिमा तुका जेजू. आमकां बरी जिनये संगातीन फावो केल्ल्याक, मान आणि महिमा जेजू. आमी जांचे पासत मागलां ते मागणे तुवें आयकल्ल्या खातीर, मान आणि महिमा तुका जेजू. खरी एक म्हजी मेटां तुवें सांबाळल्याक, म्हज्या काळजांत तूं जियेताय देखून मान आणि महिमा तुका जेजू. मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू. आमी दिवच्या स्तुतयेंत देव वाडना चडना, ताचें पवित्रपण बदलना, पूण हांव पवित्र जाता. आय बिकम होली, आय बिकम होली बाय प्रेझिंग हिम. देखून गीत आसा, ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಹಿಂಗೀತ ಮಿಗವ್ಯ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಮನ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತ ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ
येसु राजा ವಂದನೆ ದೇವಾ येसु देवा ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಮನ ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಸಿಂಗ್ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಸಂಗತ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 एक पूत सैन्यात आसलो आवय बापायक ताणें फोन केलें हांगा झूज आराम जाला हांव झुजाक येता म्हणून साबार दिसांनी झूज संपलें मागीर परत ताणें पुतान तांकां फोन केलें झूज रावला मम्मी हांव घरा येता भारी खुशी जाली माय बाबाक ये पुता फाटी पूण एक रिक्वेस्ट आसा म्हणलो तो म्हजो फ्रेंड आसा थंय झुजांत ताचो एक पांय आनी एक हात गेला ताकाय कोण्णी ना हांव आपण हाडून येता म्हज्या घरा आवय बापायक इल्लें बेजार जालें ताका कोणें पळोवचें आमी म्हातारी जालीं हांव ताका कोणें पळोवचें हात गेला म्हणटाय पांय गेला म्हणटाय तूं ये पूण ताका आपण हाडनाका जाल्यार रिक्वेस्ट केलें व्हड ना हांव पळयता मम्मी तूं येवं दी म्हजे सांगाता ताका कोणी नांत नाका पुता ताणें येवचें नाका तूं जाल्यार ये म्हूण तांणी पोवन दवरलें थोडे दिसा उपरांत तांकां कळ्ळें की तांच्या पुतान सुसायड केला म्हणून दोगांय दवलीं पुतान रावलेल्या रुमांत वचून पळयतात ताचें मोर्ण न्हीद आयलां झुजान ताचो एक हात आनी एक पांय गेला तांणी टेस्ट केलें ताच्या आवय बापायक
पळया म्हजो एक पाय म्हजो हात गेल्यार म्हजे आवय बापूय कशें रिॲक्शन करतीत. किर्तनकार म्हणटा किर्तन 27 वर्स 10 आवय बापूय म्हाका सांगतीच जाल्यार ही सर्वेस्पर म्हाका वेंगेंत घेतलो. दोळे दंपया आवय बापूय म्हाका सांगतीच जाल्यार ही सर्वेस्पर म्हाका वेंगेंत घेतलो. देखून तस्सो देव म्हणटा येया म्हजे सरशी तुमी कश्टतल्यानो वाजान वोवयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां. चिंता जर एकलो कश्टता मनीस तुमच्या शेजारा तुमच्या कुटुंबान कश्ट येता ताचे हांव जायते पयस रावूंक आमी प्रयत्न करता आमकां लागीं रावूंक नाका ताच्या कश्टान हांवें कुमो करी जाय कोन्ना म्हणून. म्हजेच कश्ट म्हाका चड जाल्यात ताचे कश्ट म्हाका कित्या हांवें कित्याक सोंसी दी ताचे कश्ट. म्हगाल भावा आनी भयणी जेजूक कश्टोंचे लोक ताचे लागीं येवंक ताका मोन आसलें. येया तुमी कश्टतल्यानो म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दितां. देखून आयच्या दिसा हांव संतोश आसा देखून हांव सोम्या लागीं येवना. हांव कश्ट सांग इतले जण तुमी बसल्यात तुमकां कश्ट आहात एक नातल्या एक कश्ट आहात. कश्टांनी बरवतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सोम्या सरशी आमी आयल्या देखून आमच्या हर एक कश्टांतलो सोमी आमकां नितळ करता. आमचे कश्ट आयकता म्हजे सरशी येया म्हजे लागीं येया म्हणटा. निमाण्या जेवणार जेजूक तो जायते कश्ट बगताले तरी जुवावन कितें केलें म्हळ्यार ताची तकली जेजूच्या अर्द्यार दवरली. जुवावन ताची तकली जेजूच्या अर्द्यार दवरली. लागीं आनीकी लागीं मस्त लागीं ताका रावोंक मोन आसलें. आज तितलें लागीं या एक घडीभर तुजे दोळे जावपानी पळय जेजूक तुजी तकली कितले राटवळी आसात कितले कश्ट आसात कितले समस्या आसात सगळे जेजूच्या अर्द्याक तूं दवर. देर इज अ प्लेस फॉर यू. देर इज अ प्लेस फॉर यू. आमच्या जिवितांत मस्त कश्ट येतना कोणाच्या मनी अर्द्यार आमची तकली दवरून रडया म्हूण आमकां बोगता. पूण तसो जेजू म्हणटा येया म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दितां. किर्तन 55 वर्स 22 तुजें वजें सर्वेस्पराचेर चड तो तुका सांबाळटलो. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड तो तुका सांबाळटलो. किर्तन 57 वर्स 1 विघ्ना सोंपसर तुज्या पाकटाच्या सावळेंत हांव आसरो घेतां. विघ्ना सोंपसर तुज्या पाकटाच्या सावळेंत हांव आसरो घेतां. तुमचे दोनी हात उबारा आनी ह्या सोम्याक म्हणा कश्टांत आकांतांत विघ्ना सोंपसर म्हणा तुज्या पाकटाच्या सावळेंत हांव आसरो घेतां. म्हणया सांगाता विघ्ना संपसर तुज्या पाकटाच्या सावळेंत हांव आसरो घेतां. 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. एका गांवांत सगळ्या रानाक उजो पेटलो. घर उलपलें जागो उलपलो बेळें उलपलें. रैत म्हातारो आसलो बेत तेंकून 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 येतालो. सगळें उलपलां कांयच ना. ताणें पसरली कोंबी वगत बसले कडेन आसा पाकां पुरा उलपल्यान मेल्या. ताच्या दांड्यान ताणें कोंबयेक अशें लोटलें. पाकाट्या पोंदा 4 पिलां जिविंत उबोवन भायर आयलीं.
ती कोंबी मेल्यारी पिलांक सुन्न दावना. हें क्रिपीस आमच्या सोमयाचें. ताणें आमचे खातीर प्राण केला. ताच्या पाकटाच्या सावळेंत रावया. इम्मानुवेल म्हळ्यार तेन्स इम्मानुवेल म्हळ्यार ताच्या पाकटाच्या सावळेंत आमकां आसरो मेळटा. आयजाया चॅप्टर 7 वर्स 14. व्हडलो गरुडा बरी ताचे पाकटे ताणें विसोवन धरल्यात आनी ताच्या पोंदा आमकां आसरो मेळटा. उजो येवं दी, वादळ येवं दी, उजो आमकां उलपवचो ना, उदक आमकां बुडोवचें ना म्हणटा. आयजाया चॅप्टर 43. यू आर प्रेशियस इन माय सायट, आय ऑनर यू अँड आय लव यू. तूं म्हज्या नदरेंत मोलादीक, तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सोमीच्या मोगाक आमकां आमी समर्पण करया आनी आमचे कश्ट, आमची खंत बेजाराय सोम्याक समर्पण करया. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ म्हणलें गीत आमी गावया. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯುವೆನು. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮರೆಯುವೆನೋ. ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನೋ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ನನ್ನ ಸೋಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ನನ್ನ ಸೋಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. 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 ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನಿಂದು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನಿಂದು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ, ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. 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 ನನಗೆ ಬೆಳಕು ನೀನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಜೀವ ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. ನನಗೆ ಬೆಳಕು ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು Yes, Lord. ಓ ಯೇಸುವೆ, All of you together. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಬಾಳಲಾರೆನು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಬಾಳಲಾರೆನು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. All of you, ಸಕ್ಕಳ ಸ್ತುತಿಕರ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನ ಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನ ಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಪರತೆಕ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Jésus. Argan Jésus. Poglab Jésus. Poglad Jésus. Matthew chapter 26 वाक्य 57. जेजूक धरलेले न्ही ताका श्रेष्ठ याजका कैफसाच्या मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी जमो जाल्ले. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान चलोवन श्रेष्ठ याजकाच्या राजांगणांत पर्यंत गेलो. पेद्रू काले म्हणटा पयशिल्ल्यान जेजूचो पाटलाव करतालो. केदाळा जेजू कश्ट आयिल्ल्या वेळार जेजून आजाप करतना लागीं आलो. जेजून 5,000 उंडे दितना लागीं आसलो. जेजू उदकाचेर चलतना लागीं आसलो. जेजू कश्ट येतना मात्र तो पयस रावलो. पयसतान जेजूचो पाटलाव करतालो. Yes, we are all following Jesus today, but from far. Following Jesus from far. Isn't it true? सकाळी उठिल्ल्यान इल्ले मागणें म्हणटा हांव. मागीर सांजेर एक तेर्स म्हणटा हांव. It is nothing but following Jesus from far. Let me tell you, जेजूचो पयसल्यान पाटलाव केल्यार कितें जाता म्हळ्यार तो ग्रेस्त मनीस जेजूचेर आयलो. सस्नाची जिवी जोडूंक हांवें कितें करीत जाय म्हणालो. जेजून ताका सकट सांगलें असलें सगळें वीक आनी म्हजो पाटलाव कर म्हूण. वीक म्हळ्यार ताची आस्त बदीक तें परत वीक म्हणून न्ही. वीक म्हळ्यार तुजे लागीं मतींत आसा हांव व्हडलो, हांव ग्रेस्त, म्हाका सकट गत्त आसा, म्हजे लागीं पयशे आसात, भांगार आसा, आस्त आसा, हें चिंता वीक. सोड तें, खालतो जा म्हळें कोन्ना. ही सॅड म्हाका जायना. ही डीड नॉट कॉम्प्रोमायज बिटवीन दीस टू. सो मी आज तुजो फाटलाव करूं म्हाका जायना. गूड बाय. जेन्युइन सिन्सियर. म्हाका जायना. ही सेड गूड बाय. जेजू खुशी करूंक ताणें कितेंच करूं ना. पळया, इज अ सिन्सियर मॅन. आमी आज तिशीनी न्ही, इशिनी न्ही. मदगात हाव सायबार्दु कोलू मुरिबार्दु. मोगचेनो पूण पेद्रू थंय एक ग्रेट सेन्स ऑफ सीन आसलें. हांव पत्की म्हणलें बगप ताका आसलें. जेन्ना ताणें ताजी 2 बर्ण मासली पळयली, सोम्या म्हजे चर्चिलो पयसर, हांव एक पातकी. द सेन्स ऑफ सीन वॉज एक आसलें ताचें थंय. हांव परफेक्ट ना म्हूण ताका कळीत आसलें. जेन्ना ताणें जेजूक नेगार केलें, खोम्यान सात घालो, रडलो. द सेन्स ऑफ सीन डिस्टर्ब हिम. हांव पातकी म्हणलें ताका डिस्टर्ब जालें परत.
जेन्ना परत तो मासली धरून गेलो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाड परत जेजू ताका आपयता. तूं म्हजो मोग करताय की म्हण जेजू विचारता आसतना परत ताका बगलें, रडलो तो. मेनी टायम्स ही क्रायड फॉर हिज सिन्स. भावन आनी भयणीनो, पेद्रू जेजू सांगत आसतना न्हिदलो. मागोवंक सांगलें ताका थोडो वेळ म्हजे संग आतां राव म्हूण सांगलें, तो न्हिदलो. ताका मागोवंक जावना. मागण्याची बोळ ताचें थंय नाचल्लें. देखून ताणें कितें केलें म्हळ्यार मागण्याचें बोळ ना न्ही, म्हाका आतां दुसरें खंयचेंय बोळ जाय. वेन यू डू नॉट हॅव द पावर ऑफ प्रेयर, यू रिलाय ऑन सम अदर पावर. आमच्या कुटुंबांची मागणी करिनात, देवाच्या उतराची सकत आमकां ना, तवळ आमी कितें करता म्हळ्यार दुसऱ्या सक्तेक अवलंबन करता. जावं पुरो पियोवने, जावं पुरो इस्पीट, वायट इश्टागात, खोटी सकत. जेन्ना मागण्याची सकत म्हाका ना, खोटी सकत म्हाका मस्त लागीं येता. देखून ताणें कितें केलें म्हळ्यार पेद्रून ताच्या पोत्यांत सुरी दवरली. तो चिंतलो मागण्याची सकत नाटल्यार व्हडना, सुरयेची सकत आसा. आय कॅन विन द वर्ल्ड. जेजूक धरून खायतना पेद्रू वाचलो थंयसर. 100 जण सैनीक आयिल्ले, तांची एक 10 जाणांक मनी सुरी घरी येत आसली ताका, तांचे मांडो कातर येत आसलो. पण कालें केलें ताणें, सुरी भायर काडली, गुलाम असो खान कापलो. ओन्ली कूड डू ओन्ली दॅट मच विथ द सुरी. सुरयेन तितलेंच करूंक जाता देवाची सकत नासल्यार. आमी चिंता म्हाका ती सकत आसा, पॉलिटिकल पावर आसा, म्हाका रिलिजियस पावर आसा, तें पावर आसा, हें पावर आसा. यू कांट डू एनीथींग विदाउट द पावर ऑफ द प्रेयर. मागण्याची सकत नासल्या वेळार आमकां कांय करूंक जायना. बेश्टें चिंतचें तें. उपरांत मागण्याची सकत ना, सुरी पोत्यान गेलो. चिंत्या तुमगेर एक धाकट्या भुरग्याक हिवाळ्या दीस आसात, ताप आयलो म्हूण चिंत्या. तुमच्याच भुरग्याक ताप आयलो म्हूण चिंत्या. तुमकां येवंक खाता गे, तुमकां घाम सुटता भियान, भुरग्याक खालें जाता कोन्ना, तुमकां न्हीद सयत येना त्या झाडाक. जेजू रक्ताचे तेंबे गळयतना पेद्रूक न्हीद आयिल्ली. जेजूक आतां धरला, विनगे केला, झरबदांनी मारला, मांड्याक तकलेर कांटेचो कुरो दवरला. तें पळोवन पेद्रूक घाम सुटचे आसलो, ताका हिंवकांक सुरू जालें. वेन यू डू नॉट हॅव द पावर ऑफ प्रेयर, युअर बॉडीली पावर्स वील ओवर पावर यू. जेन्ना मागण्याची सकत म्हाका ना, म्हणजे कुडीची सक्ती आहात पडे, त्यो वयर पडटात. म्हाका हिंवकांक सुरू जालें. गेलो, जेजूच्या वैरीणी केल्ल्या उज्या मुखार बसलो. हिंव केल्यार व्हडणें आसलें, उज्या मुखार बसल्यार व्हडणें आसलें, पूण जेजूच्या वैरींच्या उज्या मुखार बसलो न्ही. When you do not have the power of prayer, my friends, you will join hands with the enemies of Jesus. जेन्ना मागण्याची सकत आमकां ना, जेजूच्या वैरी संगत आमी हात मिलायता, तांचे संगत बसता. उपरांत मागण्याची सकत ना, हांव कितें करता जाल्यार म्हजें नांव उरोवच्या करता, म्हज्या नांवा खातीर करता, म्हज्या स्वगौरवा खातीर करता. एका सामान्य गुलाम स्त्रियेन म्हळें तुंय तांचे मदें एकलो न्ही गी, हांव न्ही. He denied outrightly. 3 times he denied. If he had prayed for 1 hour, he wouldn't have done this one. ताणें 1 घंटो मागिल्लें तर खंडीत तसो म्हणटना वय हांव तसो शिस कितें जालें म्हणटा आलो. देखून आमचे कडेन मस्त सकत आसा, कुडीची सकत आसा, पयशाची सकत आसता, टॅलंटाची सकत आसा. दॅट वील नेवर सेव यू, दॅट वील नेवर सेव अस. आमकां तें राखना. ओन्ली दीस थिंग, ओन्ली द वर्ड ऑफ गॉड, द पावर ऑफ द युकरिस्ट वील सेव अस. त्याच सोम्या मुखार आमी रावल्या. देखून पेद्रू रडलो. जेजून चिंतीत आसलें, हो पेद्रू कित्याक जाय म्हाका, ताचे बरे कितले जाण आसात. 2 पोटी 3 पोटी ताणें म्हाका नेगार केलें, म्हाका इन्कार केलें ताणें.
म्हाका सोन्न गेलो तो गेल्यार वडना ताणें 6 जाणां शिसांकी आपोवन येयले मासली धरूंक तो आनी फुडें वचना म्हूण खंयचे गॅरंटी पूण मोगाड भावन आनी भयणीनो Jesus called him first and remained first in everything. पेद्रून जेजून पयलें तो पयलो पट्टेन पयलो येता ताचें नांव न्ही पेद्रू सिमांव पेद्रू जाकोब जुवांव म्हूण शिसांच्या पट्टेन पयलो येता तो पयलो तुरलो माय बापाक 2 सांडूंक कुटुंब सांडूंक पयलो तो तूं देवाचो क्रिस्त निजो देवाचो पूत म्हूण सांगूंक पयलो तो 12 जण शिस्त दोनीर आशिल्ले कोणी रिस्क घेवन उदकाचेर चलच्याक ताणें पयले रिस्क घेतली उदकाचेर चलोवंक जेजूचो पयसल्यान जाल्यार वडना पाटलाव केल्लो जेजूक धरतना तो पयलो जेजू खातीर सुरी काडुल्लो पयलो आपल्याच्या पदका खातीर रोडुल्लो पयलो पळया जेजू जिवान जाला म्हूण खबर आयकून इतले जण शिस आसले एकले पोंडा भितर सरुणांत पोंडा भितर गेल्लो पयल्लो पेद्रू जेजूच्या पुनर्जिवानपणा उपरांत 3000 लोकां मुखार उबे रावन जेजू विशीं भाशण केल्लो तो पयल्लो 3000 लोकांक बाप्तिस्म दिल्लो पयल्लो मनीस तो एका तोंट्याक म्हणालो म्हजे लागीं भांगार ना रुपे ना कितेंच ना सोमिया जेजूच्या नांवान हांव सांगता उठ आनी चल म्हूण पयलीं आजाप केलो तोच इतलें पुरा पयल्लो जाल्लो मनीस भावानी भयणी जेजू बरी कुर्सार मोरोंकी पयल्लो God called him to be first and he remained first. आज आमकां निमाणें जावंक खापोवना वी आर नॉट कॉल्ड टू बी द लास्ट Which one of us here? आमी सगळीं आमकां देवान पयल्लो जावंक पिंसलां. You remember this one? आमकां सगळ्यांक देवान पेद्रू बरी पयलें जाय आमचे सक्तेन न्ही आमचे सक्तेन न्ही देखून किर्तनकार म्हणटा एक पौज आसचो म्हजे विरोध रावो पूण सोमी म्हजे सांगाता आसा हांव भियोवचो ना एक सगळें पौज एक मिलिटरी ती येवन दी सोमी म्हजे आसतना हांव भियोवचो ना देखून ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು पहिले एक घडी बरी आमी उबे रावया एक घडी बरी आमी उबे रावया पेद्रूक तेजे काळजांत पदकाक रडची संवय आसली देखून इजाया प्रवादी म्हणटा हाय म्हज्या काटा म्हणून म्हजो नाच जालो मू हांव एका मेळ्या वणटाचो मनीस सोम्या मुखार तुमी रावल्यात आमकां नितळ कर म्हूण मागया तुमची जबाब जेजू म्हाका नितळ कर जेजू म्हाका नितळ कर जेजू म्हाका नितळ कर जेजू म्हाका नितळ कर म्हज्या सर्व मेळ्यापणांतलो जेजू म्हाका नितळ कर म्हज्या सर्व पदकाच्या कथांतलो जेजू म्हाका नितळ कर म्हज्या सर्व वायट सवयांतलो जेजू म्हाका नितळ कर म्हाका येवच्या वायट चिंतनांतलो जेजू म्हाका नितळ कर हांवें करच्या खोट्या येवजणांतलो जेजू म्हाका नितळ कर म्हज्या तोंडातावण्यांची गाळी शिरा पोजड्या उतरांतलो जेजू म्हाका नितळ कर विपरीत माध्यमांच्या मोबायलाच्या गुलामपणांतलो जेजू म्हाका नितळ कर विपरीत दुबाव आनी हंकारांतलो जेजू म्हाका नितळ कर विपरीत आळसाय आनी आबलेसांतलो जेजू म्हाका नितळ कर ना बोक्साने आनी सोडजोड नासलेल्या जिणयेंतलो जेजू म्हाका नितळ कर मादक वस्तू आनी पियोवण्याच्या आशेंतलो जेजू म्हाका नितळ कर हेरांचें बरेंपण पळोवंक जायनातल्या त्या मोसरांतलो जेजू म्हाका नितळ कर कोडी काडच्या खोबरं करच्या अपप्रचार करच्या सवयांतलो जेजू म्हाका नितळ कर जेजू तुज्या रक्तान जेजू म्हाका नितळ कर जेजू तुज्या उतरान आनी आत्म्यान जेजू म्हाका नितळ कर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजू म्हाका नितळ कर तुमकां खंय जेजू तो नितळ जावंक जाय घट्ट म्हणा
सर वाईट वडण्यांतलो जेजू म्हाका नितळ कर. 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 ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪಾಲಕ. ಈ ಗೀತ ಮಿಗವ್ಯ ಬಶ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ. ಬರತಕ್ಕಪಡಿ ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. मुझे एक अबल मुनीस, अस्कत मुनीस, पण देवाच्या सक्तेन ताने दोरयो वांटे केलो. देवाच्या सक्तेन ताने मान्न लोकांक खावंक दिलें. तित्त कृपा मागिया. ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ. ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, ನೀವೆನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ. ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, ನೀವೆನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ. ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, ನೀವೆನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಲಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕರವಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೀ ಕಾಯುವೆ. ಕಡಲಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕರವಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೀ ಕಾಯುವೆ. ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ ಎನ್ ರಕ್ಷಕ,
ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಲಕ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. आमचे समस्ये गोलियाता तितले व्हड आसूंक पुरो, पूण देव ताच्या व्हरतो आसा. देखून दाविदान 5 फातर विंचले, ताका एकच पावलो. देवाच्या उतराचे सक्तेन तो गेलो. ಕೊಲಿಯಾತನಂತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಫಲದಿಂದ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಕೊಲ್ಯಾತನಂತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲದಿಂದ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಕೊಲಿಯಾತನಂತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲದಿಂದ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಕೊಲ್ಯಾತನಂತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲದಿಂದ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ದಾವೀದನಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ ಮನ, ದಾವೀದನಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾ ಸಾಧಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾ ಸಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ಎನ್ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪಾಲಕ, ಯೇಸುವೆ ಎನ್ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪಾಲಕ. ಸಂಗತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ergan Jésus. Ergan Jésus. Oglap Jésus. Oglap Jésus. ಸ್ತುತಿ Jésus. स्तुती Jésus. महिमा Jésus. महिमा Jésus. हांगासर बसलेली तुम्ही कितल्या जणांक तुमकां धैर्य आसा? कष्टतल्यांक म्हजी चडशी हें आहा म्हणून, आनी कितल्या जणांक तुमकां धैर्य आसा हांव कालते आनी बळ्या काळजाचो म्हणून? म्हाका ना. भायर कालतो दिसता जाल्यार भितरले भितर म्हजें काळीज तितलें कालतें ना. डू यू हॅव द करेज टू से ऑर क्लेम that you are humble of heart? आमची काळीज तितलें कालतें ना भावा आनी भयणी. जेजू आपुणूच तो म्हणटा हांव कालतें काळजाचो, म्हजी सरशी हें या. नितळ काळीज ती सुभागी, नितळ मनाची सुभागी, नितळ काळजाची, प्युअर ऑफ हार्ट, दे विल सी गॉड. पूण संवसाराचे नियम उलटेंत. नितळ मनाची सुभागी ती देवाक पळयतली, पूण संवसार म्हणटा गिव एक्सप्रेशन टू युअर सेक्शुअल इन्स्टिंक्ट, देन यू आर ब्लेस्ड. तुझ्या लैंगिक वडण्यांक, तुझ्या बगनांक तूं एक्सप्रेशन दी. पीपल डोंट वांट प्युअर ऑफ हार्ट. आजकाल नितळ मनाचें आमकां नाका. लैंगिक बगनांक तूं एक्सप्रेशन दी. अर्दे अर्दे वस्तुनेस नितळ मन जायचें म्हणून ना. म्हाका न्हू
जेजूचें काळीज कितलें नितळ आसलें गोतागी. जेजूच्या फाटल्यान ते 12 जण शिस आनी उपरांत मागीर 7 जण स्त्रियो आसल्यो. ताका कुमक करताल्यो मिसावान. जेजूक लोकांनी एक्यूज केलें. फॉर वॉट? तो फातक्या सांगाता जेवता, तो पियता, तो बेलजेबलाच्या शक्तीन दिवसार धांवडायता, आमच्या देवाळा विरोध उदयता. त्या काळार एकच एक्युजेशन फावतें आसलें, तो बायल मनशाच्या सांगाता वेता म्हणून, वा तो बायल मनशां वांकड्या नदरेन पळयता म्हणून. बिकॉज मेनी ऑफ देम वेर फॉलोविंग जीजस. नॉट ए सिंगल पर्सन एक्युज्ड हिम. एका व्यक्तीन एकल्यान म्हणी ताका एक्यूज केलें. ताची नदर, ताचें उलोवणें जें काळजांत येतालें तें पवित्र आसलें. उरलें खंयचें एक्यूज केलें पूण हें एक्यूज करूं ना ताका. दॅट्स वाय हिज हार्ट इज व्हेरी प्युअर. कितलें नितळ काळीज पळया. कलत्या काळजाचो म्हळ्यार तें द प्युरिटी ऑफ हार्ट. दुसरें पीसफूल हार्ट. समाधानी काळीज. समाधान. तेंत म्हणटा म्हजी सरची हांव तुमकां विशय दिता, हांव तुमकां समाधान दिता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. दर्यांत इतलें वादळ आसा, तो गोत्त समाधानान न्हिदला. ही कॅन स्लीप. ही कॅन स्लीप. वादळान ताका न्हिदोंक जाता. आमकां न्हीद पडना. काल राती कठीण वारें आयिल्लें न्ही गी. आमकां न्हीद येना पूण ताका वादळान न्हिदोंक जाता. ताची काळीज तितलें प्रशांत, समाधानी. देखून त्या गेत्सेमनी मळ्यांत इतलें समाधानान ताणें विचारलें, इश्टा. गोलियात हाका म्हणालो, युदासाक म्हणालो, इश्टा तुमी कोणाक सोदतात? हांव पीसफुली डिस्टर्ब जावना, कांय ना. ताका जायतीं सवालां विचारलीं. खंयची सवालां विचारलीं. एका सवालाक ताका इरिटेशन जावना. पळय आमचे लागीं 1 पटी 2 पटी 3 पटी एकच सवाल विचारले आमकां राग येता. ताका डिस्टर्ब जायना. तो समाधानी आसा. पुरो सवालांक ताणें जाप दिली. जाप दिनाटले ताणें मावून रावलो. सकाळीं हांव संजय मसरी देवाचें उतर परगट केलें. सगळो वेळ लोक ताचे सरशी आयलो. धांवन आयलो लोक. रात म्हणना, दीस म्हणना. एकल्याक मनी ताणें फाटीं धाडूना. पळया आतां हांव मेळना म्हणून ना. ताका इरिटेशन जावंकच ना. भुरगीं आयलीं, सिसांक इरिटेशन जालें. नाका तांकां कित्याक तुमी फाटीं धाडटा? म्हजे सरशीं धाडा. सी तुमी धाकट्या भुरग्यांक उखलतात न्ही गी. म्हाका त्या भुरग्यांक उखलतना 100 पटी चिंतीचें पडटा. ल्हान दिमकरें भुरगें येता म्हण चिंतया. ताचें काळीज आनी तुजें काळीज पळय. ताचें मन आनी तुजें मन पळय. ताचे हात आनी तुजे हात पळय. आमी धरता आनी किस दिता हांव त्या भुरग्यांक. यू आर नॉट वर्दी. आय एम नॉट वर्दी. इतलें मेळेपण घेवन पवित्र काळीज पटलून धरचें. इतल्या मनान खोटेपण घेवन त्या पवित्र मनाक हांवें उमो दिवचें. तें भुरगें देवा बरी आसा. तें भुरगें देवा बरी आसा. जेजूक आनी त्या भुरग्यां मदें कांय व्यत्यास नासले भावन आनी भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार ताचें मन, ताचें काळीज त्या भुरग्यां बरी नितळ आसलें, पवित्र आसलें. देखून तें येवं दी म्हजे लागीं म्हणालो तो. तांकां आनी म्हाका कांय व्यत्यास ना. पळया ती 12 जण शीस आसले. 12 जाणांचे काळजांत कितें आसा म्हणजे जेजू कळीत आसलें. तो पेद्रूच्या मुखार दिमी घालता आनी ताचे पांय धरता आनी पयलें दुताना, पेद्रू तूं म्हाका आज राती नेगार करताय न्ही गे.
हांव जिवन धरल्या मागीर तूं परत दर्यान मासली धरूंक येता न्हंगी सगळें गोत्ता ताका जाल्यार ताचे पांय धुता थंयच्यान मुखार तोमासा लागीं येता तोमास 3 वर्सां म्हजे सांगत आसली जाल्यार तूं म्हाका दुबावताय न्हंगी म्हणून हांव वगत रावता काळजान दवरता ताच्या मुखार थंय येता जुआंव आनी जाकोब बसल्यात जुआंव हांव कुर्सार मरोंक येता आतां तूं म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसचे विशीं चिंताय न्हंगी कोण ओडलो म्हूण चिंताय न्हंगी हर एक शिसांचें विकनेस ताका गोत्ता आसलें काळजांत हांव मौन रावता शांत रावता ती पातकी स्त्री जेजूच्या पांयां तळा येवन बसल्या केंसांनी पांय पुसता रडता उरले सगळे ताका टिका करतात आनी तो ताका पळयता ताये ताये म्हणटा कन्नडान ताये निन्न पापಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ एका पातक्यात एक आवयचें स्वरूप पळयता म्हळ्यार तो म्हणजे काळीज कितलें पवित्र आसा जे कितलें समाधानी आसा जंय हा समया लागीं आमचे घडये भितर आमचें समाधान आमी होगडायता वी लूज आवर पीस देखून दी म्हाका समाधान हेच लागीं म्हणया म्हजें समाधान हांव तुमकां सोन वेता संवसार दिता तशें न्ही इज देर एनीवन हियर हू कॅन से दीस वर्ड म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हणून आमकां कोणाक म्हण हांगासर बसल्या सांगूंक जाता की तितलें धैर्य आमकां आसा की सांगा आमकां समाधान ना आमीच समाधानी न्ही वी लूज आवर पीस देखून दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान म्हूण मागया मोजा जेजू दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान मोजा जेजू दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान मोजा जेजू दी म्हाका समाधान म्हाका समाधान मोजा जेजू दी म्हाका समाधान तुझ्या पायां तळी हांव आयला म्हाका समाधान तुझ्या पायां तळी हांव आयला दी म्हाका समाधान तुझे संगी रावूंक आशेता दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान मोजा जेजू दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान मोजा जेजू दी म्हाका समाधान
समाधान मोजे सगळे दुःख घेऊन आयला दी म्हाका समाधान तुझेरच भोवसून आयला दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान आपसले काळीज म्हजे घेऊन आयला दी म्हाका समाधान आपसले काळीज म्हजे घेऊन आयला दी म्हाका समाधान तुमच म्हजो वैज हे जाणा दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान निरासलवानी घेऊन आयला दी म्हाका समाधान निरासलवानी घेऊन आयला दी म्हाका समाधान जिविता वाट म्हाका धाकय सुम्या दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान Exodus chapter 33 verse 14 हांवच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशय दितलो हांवच तुज्या मुखल्यान वेतलो हांव तुका समाधान दितलो लुकास एवांजेल अदे 11 वाक्य 5 उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो तुमचे मदें एकल्याक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टासरशी वेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचीत आमगेर येवन पावला ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका दाराक केळ घालून सद्या म्हजी भुरगीं म्हजे फासले न्हिदल्यान आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना हांव तुमकां सांगता इश्टगते पासो तूं उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासतना ताणें विसरलेले खातीर पुनी उडतलो ताका जाय तितलें दितलो हांगासर ते एक जण इश्ट आसा ऑल फ्रेंड्स इश्ट तो पयनार आसा
आनी ताचे आनी एका इश्टाक येता तो राती मोदेनेर हांगासर ह्या मनशाक ह्या इश्टाक पयल्या इश्टाक पत्तीनी आसा मोदेनेर गेल्यार म्हजो इश्ट दार उगडटा म्हाका स्वागत करता ताका पत्तीनी आसा थंयसर देखून तो येता कोणाकडे वचना तो इश्टाकडे मात्र येता तो इश्ट हांव राती गेल्यार दार उगडटलो म्हाका इल्लें जेवंक दितलो म्हाका न्हिदोवंक इल्लो जागो दितलो म्हणली खात्री आसा ताका इज अ फ्रेंड आनी ताच्या घरा येताना दार उगडटा तो इश्ट पूण जेवंक दिवंक कांय ना तो ताच्या इश्टाकडे धांवता आनी एका इश्टाकडे धांवता ताची भुरगीं न्हिदल्यांत तांगेर उंडे आसात पूण दिवंक ताका वेळ ना वा भुरगीं ताच्या बसले न्हिदल्यांत म्हाका अशें न्हू हांगासर ते एक जण इश्ट आसात तेगी जण एकामेकाचेर इतले पाती दुरचनांत ते झगडें करिनात वा एकामेकाक कोडी काडनात एकामेकाच्या गरजे पावतात वो थर्ड इश्ट आसा पळया ताच्या कडेन दिवंक आसा पूण दिवंक गळाय करता आमी ह्या पयल्या आनी दुसऱ्या इश्टां बरी मोदेन राती जाल्यार वण्णा जेजू आमचो इश्ट हांगा आयले आमी तो थर्ड वन जेजू बरी थोडी आमचेच कश्ट घेवन आयल्या वो दुसरो इश्ट ताच्या इश्टा पासून मागोवंक आयलो आज तुमी कितले जाण हांगासर आसात पळया म्हजो इश्ट बुकेन आयला ताका एक उंडो दी म्हणून मागोवंक आयला आज तुमी हांगासर कितले जाणां तुमच्या भुरग्यां पासत नातरां पासत कुटुंबां पासत परगांवांत वावर करतल्यां पासत मागोवंक आयल्यान द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंड इज अब्राहम पळया ताका देवाचो इश्ट म्हणटात देवाचेर ताका कितली पत्नी आसली देखून जेन्ना देव म्हणटा तुज्या पुताक बली भेटय म्हणटा तवळ ताच्या पुताक घेता आनी बली भेटोवंक वेता ताच्या बायलेक सांगना तो साराक सांगना कित्याक सांगना ताचे मदें देवा मदें इतली इश्टगत आसली की बायलेन अडकळ घालीत हांव भुरग्याक बली भेटोवंक येता म्हणटा नाका नाका म्हणत एका सेवकाक घेता आनी बली भेटोवंक वेता त्या सेवकाक सयत म्हणटा तूं हांगा राव सकल राव आमी मोरया गुड्याक वेता आनी आमी पाटी येता म्हणटा तो आमी पाटी येता ताका गोत्त आसा म्हजो पूत पाटी येना म्हणून वयर गुड्याक वचून ताणें सांगिल्लें उतर देवान आयकलें आमी पाटी येता म्हणलें पळय सेवकाक देखून दोगांकी तो देव पाटी धाडटा इश्टघात म्हळ्यार असोम्या मुखार आमी एका बऱ्या इश्टा बरी बसल्या आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा सगळी एक मोती काडया आमी थोडे वेळ आमी मावून रावया जायते दीस आमी मागलां जायत्या वर्सांनी मागलां लज नासतना मागता तो इश्ट इश्ट ताका कितें म्हणी गरज पडल्यार तो लागीं येता खांद्यार हात घालता आनी कानान म्हणटा इश्टा म्हाका इल्लें गरज आसली म्हणून तशेंच म्हणा देवा लागीं तुमी हे या कम क्लोज टू गॉड क्लोज युअर आयज टेल हिम तुमची कस सांगा हांगासर कांय बियाची संबंध ना दोग इश्टा मदें बियाचें वातावरण ना कांय गुलामपण ना हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता गुलाम म्हूण आपयना म्हणटा देखून म्हज्या इश्टा खातीर कितें म्हणी करूंक हांव तयार आसा तर देव आमकां इश्ट म्हूण आपयता आसतना आमी मागिल्लें आमकां दिवचो ना गी आमची तेसावां आमची मागणी आमच्या काळजांत आसा तो भार दूख सगळें जेजूक समर्पण करा
कीर्तन 147 वर्स 3 म्हणटा पापसरली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गायी तो बांदता. ओपन युअर हार्ट टू युअर फ्रेंड जीसस. वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस. ओपन युअर हार्ट टू हिम. तुझे वजें सोरेस्पराचेर सोड, तो तुका सांबाळटलो. तुझे वजें तुनसूं वयनाका. म्हज्या जुवाक तुमी कांद घेया आनी म्हजे लागचें शिका. तेन्ना तुमचें वजें हळू जातलें. देखून तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड. सबारपटी तुवें परिहार करीजे, तुवें सॉल्व करीजे म्हूण चिंताय. तुजें तावन सॉल्व करूंक जायना त्यो संगती सोम्याक सोड. जावं पुरो एक कोर्ट केस, जावं पुरो जाग्याची समस्या, वाटेची समस्या. जायते तेंपात हांव कामाक प्रयत्न करता, काम मेळना. जावं पुरो थोड्या भुरग्यांचें देणें ना, देवाचेर सोडया. तें म्हज्यान साध्य न्ही, देवा तुका जाता. कीर्तन 56 वर्स 8. म्हजे कश्ट तुवें मेजल्याय आनी म्हजी दुखां तुवें शिसलेंत भरून दवर. म्हजे कश्ट तुवें मेजल्याय आनी म्हजी दुखां तुज्या शिसलेंत तुवें भरून दवरल्याय. हें हांव जाणा, देव म्हज्या पक्षेन आसा. देखून विघ्नां संपसर तुज्या पाकट्याच्या सावळेंत हांव रावतां. तुमची जबाब आशीर्वादीत जावं म्हणा. आशीर्वादीत जावं. म्हजें वैयक्तीक जिवीत, म्हजें फुडलें जिवीत, म्हजे कुटुंबा सांदे, म्हजो वावर, म्हजी कृशी, म्हजी सैरी दैरी, म्हजे इश्ट, म्हजो गांव, म्हजी फिरगज, म्हजे वैरी, म्हाका वायट करतात ते सर मनीस, म्हजी सर्व योजना, म्हज्या जिविताची फुडले दीस आनी वर्सां, म्हजें शिकप, आमची युवाजनां, पिडेंत हातुरणार अशी आमची वडिलां, आमचे मुखेली, आमचे याजाक, आमची भिरांत, आमचे टेन्शन, आमी करची मागणी, आमी मागण्यान भेटयता ती व्यक्ती, हांवें हांगासर हाडलेल्या सर व्यक्ती, हांवें हांगा हाडलेली समस्या, हांगासर भुरगीं नाटल्यांचो गर्भ, वाट्याची समस्या असल्याची समस्या परिहार जावच्याक, जागाची समस्या असले समस्या परिहार जावच्याक, आमी आतां सर्वांनी करची सर्व मागणी, आमचे हात पाय, आमचे दोळे, आमच्या कुडीचेर एक विश्वे, आमचे अस्कत विश्वे, आमची चिंतना, आमच्या काळजाची भगनां, हर एक देवाची आशिर्वादान बरो. देखून देव आशिर्वादीत करचो बरो. तो बरो देखून तो सगळें बरेंच करता. तूं बरो आनी तूं सगळें बरेंच करताय म्हणा. तुमच्या मनीन म्हणा तूं बरो आनी तूं म्हाका सगळें बरेंच कर देवा. तूं बरो देखून सगळें तूं बरें कर. देखून ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೀತ ಮುನಿಯ
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನೀನು, ರೋಗದಲ್ಲೂ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನೀನು, ರೋಗದಲ್ಲೂ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನೀನು, ರೋಗದಲ್ಲೂ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನೀನು, ರೋಗದಲ್ಲೂ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀವೇ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀನೇ. ಸಂಗತ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. सगळी आम्ही दिंबी घालूया. सुमयाक आमचें आमी समर्पण करया. पयस पयस तावन तुमी आयल्यान ह्या पुंतळार सुमी आमची मागणी आयकता, आमकां लागीं आसा. वैयक्तीक जावन विविध उद्देश घेवन आमी हांगा आयल्या. पयल्यान पयलीं आमची तें समा म्हज्या काळजांचे यात्रेक हांव कित्याक हांगासर आयलां तें भेटोवया. विविध पिडा आसा. कॅन्सर पिडेस्त आसात, BP शुगर, मानसीक पिडेस्त आसात, हाडांची पिडा आसात, काळजाचे पिडेन कुश्ठोवचे आसात, जांकां एसिडिटी आसा, आल्सर्स आसा. कितले जाणांक स्त्रियांक गर्भकोशाचे कॅन्सर आसा, स्तनाचे कॅन्सर आसात. कोणाक सांगूंक जायना, सुमयाक सांगया. कितले जाणांक विपली तकली पडापड आसा, दोळ्यांची दिश्ट चलोवंक जायना, दिंबी घालूंक जायना, फाटीची दूख आसा, वेरिकोस वेन्स आसात, घांटी दूख आसात. सगळे सुमयाक समर्पण करा. जायती जाणां तुमी कुटुंबाची समस्या घेवन आयल्यान. प्रस्तुत दिसांनी जायती जाणां एकसुरी घरां आसात, उतर प्रायाचीं आसात. आमच्या घरांनी उतर प्रायाची आमकां सेवा करूंक आसा. तर
जायते कश्ट मारतात, जायते जाणांक काम ना, कुटुंबामध्ये पती पत्नीमध्ये बरो, भुरग्यांमध्ये बरो संबंध नाटली कुटुंबां आसात. कितलीं जाणां डिवोर्स ही चिंतना घेवन हांगासर मागोवंक आयल्यान समस्या आसात. ह्या पावसा वरवीं आमच्या सबारांनी केल्ली कृशी पाड जाल्या, आमचे कश्ट व्यर्थ जाले. ते पळयतना आमकां बेजार जाता. सोम्याक आमी समर्पण करया. जायते जाणांक जाग्याचे समस्या आसात, वाट्याचे, शेजाऱ्यांचे. वायट माट मंत्रां थोड्यांनी केल्यान कोर्ट केस आसा. इवाजाना वायट सांगत आसात, वायट सवयो, मादक, मोबायलां, हे सगळे समस्या सोम्याक आमी सांगया. रिणाचे समस्या आसूं पुरो, वैरी आसूं पुरो, वा प्रत्येक एक ताळणी आसा आमकां. सैतान त्या मुखांतर आमकां दोसता, नडता. सगळें समर्पण करया. घे सोमिया, घे तू म्हाका, काळीज म्हजे दिता तुका. म्हणा, घे सोमिया, घे तू म्हाका, काळीज म्हजे दिता तुका. परत, घे सोमिया, घे तू म्हाका, घे तू म्हाका, पिडा म्हजी, पिडा म्हजी दिता तुका. घे सोमिया, घे सोमिया, घे तू म्हाका, घे तू म्हाका, कश्ट म्हजे, कश्ट म्हजे दिता तुका. सोम्याचें बेसांव घेवंक तयार जावया. हे देवडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. येच्या सक्रामेंत सस्तानामा करूया, पूर्विल्या रूपा बोला नयोरीति अथया विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचें जीवन, कश्ट, मरण आनी पुनर्जीवन पुनसुगडास तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय. ह्या सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडून आराधन करच्या म्हज्या भावा भयणीच्या काळजाचे अत्रेक, तांची पिडा शिडा समस्या सर तुका आमी समर्पितान बापा. दिंबेर पडून आराधन करच्या भयण्यांक
तुज्या सोडवणीचो फोडू आमच्या कुडींत आमी बगीसारको आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. Siritan puro ayaw itong sumyang balita ang dagmonacha swadikik puta sumyang pagsuntuga pinarata Jisu tu chichipa sargiche povika तुझे पोषण दादोस करता जीव जिसु तुझे मोर जीविताचे तारण अमर पुनर्जीवन दुर्दोषाचे तुझे मुपा सर्गीचे पोविता दैवी तुझे पोषण दादोस करता जीव जिसु तुझे मर अमर पुनर्जीवन को बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या पवित्रितीन भक्तीपणी वांटो घेवच्याक आमची पदकां आमचें उणेपण आतां आमी वळखून घेवया. सोम्यालागचें बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो सगळ्यांक सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सुसरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अहंकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुवेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट Krista kakutte Krista kakutte Sonya kakutte Sonya kakutte महिमा 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 देवा हो
ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच बरा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दीन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकला स्रोता सौम्या देवा देवाचे शर्ये संसाराचे पाप पडता आमची काकुत तू बापाच्या उज्यात बसला आमचे मागणे मानून घे तुझ्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवान फ्लोरेस दुर्बळाच्या सेवेंत विश्वासी रावून रक्तसाक्षींचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमी करूंक आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या देवता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वसप प्रामाणीक मनशांचो मारोग नीट तूं प्रामाणीक मनशाची वाट सरळ करताय सर्वेस्परा तुज्या निर्णयाच्या मार्गान चलोवन आमी तुजेर विश्वास दवरता तुजें नांव उलो मारूंक आनी तुजो उडास करूंक आमी अत्रेकता रातच्या वेळार म्हजो आत्मो तुका आशेता सगळ्या म्हज्या मनान हांव तुका सोदतां तुजी नीत पृथ्वीचेर दिश्टीक पडटली तेन्ना संवसारांतली निवासी प्रामाणीकपण शिकतले सर्वेस्परा तूं आमकां शांती दिताय कित्याक आमी येदोळ करूंक पावल्या तें सगळें तुवेंच आमचे तर्फेन केलें सर्वेस्परा आकांतान तांणी तुका सोदलो प्रार्थना तांणी केलें कित्याक तुजी केस्त तांचेर आसली जशें प्रसूत जावच्या वेळार एक गर्भेस्त स्त्रियेक येणो येतात आनी ती दुकानी बोब मारता तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या आमी गर्भेस्त जाल्या आमकां येणो आयल्यो पूण आमी फकत वाऱ्याक जल्म दिलो आमी देशाक तारण दिवंक ना संवसारांत वस्ती करूंक कोणूच जल्मोवंक ना तुजी मेल्लेली जीवन जातली आनी तांची मोडी उरतली तुमी धुळींत रावतल्यानो उठा आनी गितां गाया कित्याक तुजो दाव उजवाडाचो दाव आनी पृथ्वी मेल्लेल्यांक जल्म दितली
देवाचे उतार घे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पसरता भूमी देश घालता. तूं सर्वेस्परा सासनाक बाळताय वय युगा युगा तुझे नाव उरता. मोठानी सियोनाची दया कर कित्याक काकून करचो वेळ पावलो होस तो वेळ. कारण साकराक ताच्या पात्रांचो उगडास उमाळे हाडता आनी ताचे धुळीचे लेगून सुरसुरे दिसता. सर्वेस पसरता भूमी देश घालता. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पोर म्हणटा त्या नांवार भियेतली प्रितुमेचे सर्राय तुझे महिमे मुखार गावचे तले. सर्वेस्पोर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमे प्रत्यक्ष जातलो. ते नाग दादरनातलेल्यांचे प्रार्थना तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस पसरता भूमी देश घालता. आनी मुखार जनन घेतलेले परचे देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतते पासून इतले बरोवन आसो. कैद्यांचे विळाप आयकून मोरनाचे फर्मण जाल्ल्या सुटका दी. देवान आपल्या महोन्नत पवित्रांत सगळा दिश्ट घाली सरगार जावन प्रितुमेचे ताणे नदर घाली. सर्वेस पसरता भूमी देश घालता. सर्वेस पसरता भूमी देश घालता. Hallelujah, 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 hallelujah. येया मुझे सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्टात येल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशीव दिता
हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानू आनी वजन वावयतल्यानू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जून तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वावोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या शुभवार्तेंतलें एक उतर आनी तुमकां समाधान मेळटलें. एका रायान समाधान म्हणलो एक टॉपीक दिवन एक पिंतूर सोडोवंक सांगलें. सगळ्यांनी प्रशांत दर्यो, प्रशांत रान, सूर्य बुडचें, रातची आकाश, तें पुरो पिंतूर सोडयलें. पूण एका पिंतुरांत जोर जड वारें, रूख पुरो धरणीक पडल्यात, थंय गुडो कोसळ्ळा, घरां पडल्यांत. असलें एक पिंतूर, मोडां असलें पिंतूर, ताका रायाक बारी पसंद जालें आनी त्या पिंतुराक ताणें भोवमान दिलें. सगळ्यांकी अजाप जालें आनी तो खंय समाधान आसा. वेर इज पीस इन दीस पिक्चर. राय म्हणलो थंय समाधान ना, पूण थंय एक पळया, इतलें वारें येता, वादळ येता, पावस येता, थंय कडश्यार एका सुकण्यान गोंटेर बांदला आनी त्या गोटेरान तें प्रशांत जावन बसलां. त्या गोंटेराचेर तें वगत बसलां, मौन जावन बसलां. पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ वॉर. समाधान म्हळ्यार झगडे ना म्हणून न्ही. झगड्या भितर समाधान आमकां जाता गी. जेजून म्हणलें एक उतर आसा, समाधान हाडूंक वावुरता तीं, पूण समाधाना खातीर वावरिजें म्हणून जालें न्ही. जेजून क्लियरली सांगना, स्ट्रायवींग फॉर पीस, सो यू हॅव टू वर्क फॉर इट. अर्द किलो समाधान आमकां खंय मेळना, वा 1 किलो समाधान आमकां खंय मेळना. यू हॅव टू स्ट्रायव फॉर इट. देखून आमची ती समाधान आसा, आमी होगडायता तितल्यांत. वी लूज आवर पीस मेनी टायम्स. दुसरे सगळे संगती वगडावच्या की आमच्या जिवितांत समाधान वगडायल्यांत चड आमी वय की न्ही. तर समाधान कशें आमी आपणावचें, हांगा जर तुमी सगळीं मालगडींत आसात, तरणाटी उनी आहात, देखून तुमकां आनी म्हाका, हांव जाला मालगडो जावंक जाला आतां, कशें समाधान आसलें उरोवचें ह्या विशीं थोडो नियाळ करया. पयलें हांवें सांगलें बरीच जाय जायी म्हणचें आपणें चिंतप तें सोडया आमी. जेजून एक बरें उतर सांगलें, तो समाधानी न्ही गी. हेरांनी तुका कितें करी जाय म्हूण तूं आशेताय, तेंच तूं हेरांक करा. आतां आमी मालगडी आसा घरा, आमच्या भुरग्यांनी आमी सांगलें बरीच आयकचें, बायलेन हांवें सांगलें बरीच आयकचें, शेजारच्यांनी हांवें सांगलें बरें आयकचें, वाड्याकारांनी हांव गुरकार सगळ्यांनी हांवें सांगलें बरें आयकचें. म्हळ्यार यू वील नॉट फायंड पीस, यू वील लूज युअर पीस. सो ती एक समाधाना खातीर, समाधान मेळचे खातीर ओके, तांणी सांगलें बरी आयकवया. दुसरें, हांवें सूख करीन जो म्हणलें चिंतप. आय एम परफेक्शनिस्ट. हांवें सूख करीन जो, हेरांनी सूख करीन जो. इमिडिएटली आय वील लूज पीस. हांव एक घर बेजमेंताक गेलो, घर पळयतना धाकटी धाकटी त्या भुरग्यांक ल्हान ल्हान ओनोदीर इंगळ्यांत, चॉकांत, पेनांत, पेन्सिलांत बरयलां, मागीर पांयाच्यो आच्यो कित्तुनात गे तित्तुनात. म्हाका तितलें इरिटेशन जालें, दे बाप रे. पूण
मागण्या पुरा जाल्ल्या उपरांत हांव कांय उलोवना. ती आवय येयली म्हणाली, फादर आमच्या घरा कितले कलाकार आसात पळया म्हणे. आमच्या घरा कितले कला. त्या गिंगल्यांत बरयल्ल्यांत ती आवय समाधानान पिक्चर पळयता, संतोष पळयता, समाधान. तिका तें डिलीट करूंक नाका. शी फायंड्स पीस इन दॅट. म्हज्या भुरग्यांनी बरयलें न्ही, म्हाका इरिटेशन जाता. सो हांवें सूख करी नजो. एकलो बापायन नवेंत कार हाडलें आनी घरा मुखार दवरलें. आनी भितर गेल्लो तूं भुरग्यान एका किळ्यांत कारार कालिंगी बरयलें. नव्या कारार बरयल्या कशें जायत तुमी चिंता. भुरग्याक भितर व्हरून गेलो. बरयता रे म्हणालो. एक स्केल काडून म्हूण ताच्या बोटांचेर मारले. ते ल्हान बोट आसले ते पिटो जाले. आस्पत्रेक गेलें. हाचेंय समाधान गेलें, भुरग्याचेंय समाधान गेलें. दुसरे दिसा बोटां भुरगो सुजल्यांत पप्पा पप्पा म्हजी बोटां केदाळा समाध जाता म्हूण विचारता. तितलें जाल्यार आनी भुरग्या बापायन त्या कारार म्हज्या पुतान कितें बरयलां म्हूण पळोवना. तो गेला आनी म्हाका पळया दुसरे दिसा काल बरयलां म्हज्या भुरग्यान पळयतना डॅडी आय लव यू म्हूण बरयलां. बेश्टें मारलें न्ही. वी लूज पीस मेनी टायम्स लायक दीस. सेकेंड. थर्ड, आदलें चिंतचें, फाटीं पळोवचें. फाटीं पळोवचें देखून आदले आमी चिंतल्यार आहा पळय. किर्तन 25:7 दावीद सदांय मागणें म्हणटलो, देवा म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उगडास करिनाका. आतां तुमी तुमच्या आनी हांवें म्हज्या तरणाटपणार पातकां केल्यांत उगडास आसा गिना. बगसल्यांत गिनात कितें. कुमसारीन सांगल्यांत बगसल्यांत जाल्यारय म्हाका ती उडास करतना आय लूज माय पीस आनी यू लूज युअर पीस. आयजाया चॅप्टर 44:22 भोव बरें उतर आसा. म्हजेच ताकी सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तोच हांवूच. आनी मुखार हांव तुज्या पथकांचो उडास काडीचो ना. देव म्हणटा हांवें तुज्या पथकांचो उडास काडिना. तूं कितें काडटाय आनी कितें समाधान होगडायताय. आदले उडास करचें. आमच्या घरांनी व्हडली माय आसात. आमी भुरग्यांनी कितें न्हेसल्यार तांकां जायना. आमच्या काळार तशें आसलें. आमच्या काळार आंगवटी सयत नातली न्हेसोवंक. आनी आतां पळय आदल्या काळार आमी हे वस्तू पिंता मसोरी न्हेसतले हांव. आनी आतां पळय हे पिंजून पिंजून न्हेसतात. कुडी काडच्यो न्ही. आतां काळ बदलला. ओके आमी सोडया. आदलें चिंतचें नाका. आदलें चिंतल्यार आमी समाधान होगडायता. आनी चवथें, नकारात्मक चिंतपाच्या मनशा सांगात मेळचें. तो खंयचेंय बरें उलयना. खोडीत काडच्यो. तस जाल्यार मनशां तावन आमी इल्लें पयस रावचें. जाल्यार आमगेलें समाधान मेळटा. एकल्याक पाप साहेबा मेळोवंक वचोंक आसलें. केस काडून गेलो. सोबीत केस काड म्हाका पाप साहेबा मेळोवंक वचोंक ते रोमाक वचोंक. तो केलशी म्हणलो ते रोमा कांय बरें ना. थंय सोरूत आसात. थंय रोड बरो ना. थंय हॉटेल बरें ना. कांय बरें ना. आनी तुका मेळटा गे पाप साहेब. खोडीत काडल्यो ताणें. उपरांत केस काड जाले. ते पयशे दिले आनी तो गेलो रोमा वचून फाटीं येयलो. परत ते केस काडून गेलो 2 म्हयन्या उपरांत. केलशान विचारलें तुका पाप साहेब मेळ्ळो की. वय पाप साहेब मेळ्ळो. ताचो मुद्य असो हांवें उमोकान गेलो. म्हजो फोटो काडलो. पाप साहेबाचो फोटो कितले बरें आहा. थंय क्लीन गांव. लोक कितलो बरो. केलशान विचारलें पाप साहेबान कितें सांगलें म्हणून. पाप साहेबान सांगलें म्हजे केस हेअरस्टायल पळोवन तुका खंयच्या दळदिऱ्यान केस काडले म्हणून. Imagine, there are people around us who are always negative. Please, तांकां इल्ले पयस दवरया आमी. देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आदल्या कुडू गडितांक लागून रावचें. जालां थोडी गडितां जाल्यांत कितें करचें. म्हज्या जिवितांत एक्सिडेंट जाला. ते एक्सिडेंट चिंतल्यार म्हाका न्हीद येना. ओके फुडलें जिवीत देव बरें करता. पळया कुडू गडितांक लागून रावचें म्हळ्यार कितलीं जाणां आसा आमी हांगा. आमकां आनीक थोड्यांक विसरूंक जायना. बोगसूंक जायना. बोगसूंक जायना.
ते चिंतल्यार आमचें समाधान आमी होगडायता. घडीत जावन सुमार वर्सां जालीं. थोडे असले मनीस आसतात, एकल्याक पिशो पेटो साबलो. आतां ताका पक्का ताका पिशे सुरू जाता म्हणून ताका आस्पत्रेंत घाल्लें. डाक्टरान विचारलें, तुजी निमाणी आशा कितें म्हणून. म्हाका एक A4 सायजाचे 2 पेपर आनी एक पेन हाडून दी म्हणालो. जाल्यार पिशे सुरू जावं ना ताका. पाटापाटा 25 नांवां बरयलीं ताणें. हें खालें नांवां बरयताय म्हणून. पिशे सुरू जाल्यार मागीर म्हाका उडास उरना न्ही. आतांत हांव कोणाक सापचें म्हणून पट्टी करता म्हणाल. पळया मगड भावन आनी भयणीनो, आमचें जन्म एक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान, तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. देखून आज थोडी बडी आदली चिंतना घडिता आमी उडास केल्यार आमकांच आमी चेंचता, आमकांच आमी शिक्षा दिता. देखून Corinthians chapter 14 verse 33, देव घुसपटाचो देव न्ही, बागार समाधानाचो देव. आमचो देव समाधानाचो. देखून आमी समाधान आसूंक जाय. हेरांक इल्लें समाधानान जियोंक सोडूंक जाय. देखून हांवें सांगलें बरी जाय जय, आदलें चिंतचें, हें सगळें आमी विसरया, फुडारा विशीं पडया. देखून एक गुरू आनी शिश्य न्हंय उतरताले. उदक पियेजें नितळ उदक काडलें. तो शिश्य बग्गोन उदक पियेजें म्हणटना एक गोडो तेणें गेलो आनी उदक सगळें कदळलें. सगळें कदळलें. त्या कोंडाचें उदक सगळें मेळ्ळें जाल्यार आतां पितान लागता इतली जर. ताणें त्या गोड्याक शिराप घालून सुरू केलें. आतां गुरू म्हणालो, लाव सस्नीक जा, इल्ले वेळ राव. अर्ध्या घंट्या मागीर आतां वचून पिये म्हणलो. त्या कोंडाक वचून पळयता, मळपी सगळीं सकयल बसल्या, नितळ उदक वयर उपेता. दॅट्स वाय टायम हिल्स. वेळ घे, आमसरचें नाका. हर एक आमची कितें बेजाराय आसा सकयल रावता आनी नितळ उदक वयर उपेता. देखून आमकां समाधान म्हणटा आसतना एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 2:4, क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती. क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती, तोच आमचें समाधान. देखून आयच्या दिसा देव आमकां आनी तुमकां समाधान मेळटलें म्हणलो तो आमकां समाधान दिता. दैवीक तुझी प्रेसा
म्हज्या भावां भयणीनो, आज हांवें आनी तुमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानतसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातली नेहमी आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची हे संवसारान पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या सुमानान आमी संवसाराचे सोडून हे पासत आमचें जिवीत तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी फात. आमेन. सर्वेच पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेच पोरांतय उबारता. सर्वेच पर आमच्या देवा दिन वाचुया. अयशी आमी करून पापो. सर्वेच परा पवित्र बापा सर्पद्वेधारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सान लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी जिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्याच कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Powi, 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 perbaran so serves por tu. Sergai songsar bola tuja mai baba, o sergi tu kache, o sergi tu kache, o sergi Tukacze, Sergi Tukacze, Serwy sporacie nami nie takacze, Sergi Tukacze, Sergi Tukacze, Sergi Tukacze. बापा, खरोच तुम पवित्र आनी तुम सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण दिता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या आवड आसा करात. भावार्थ सो गुट परगटुया. Cisu melo, Cisu civan sala, Cisu novian etorno. बाबा,
जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडूनची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्यांत सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मोरये देवाचे मेळ संगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लोरेस धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन सोम्यान शिकयलेले मागणे आमी सांगता आसतना जायत्य जाणांक आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत समाधान ना. हें समाधान जेजू आमकां फावो करून दिवन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र तुजें राज संतायो तुजे कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसार आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलां मुक्षिता तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां तूं निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचें सोडून राव जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले देवाचे शेळी संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. ीडा
लगीये तू वेगीये तू सावना सायू स्वा काळो पैसावडावसो ना काळो निवरा amorci vita bonso uswar panka ci vita bon sargi nivasa pa Jesu tuye arsa पीडार करून तुझे समोर आया तुकार कोण लावला लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये Sai gori Shiriang mogan poso Paswo serang livru Agmig bukta mongso Sergi kanan Daivig denya Kalsomya जीवन पाव पीडार करून लगिये तो वेगिये लगिये तो वेगिये प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रतिमुगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी
आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलू पाद्रांक उगड. तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. गरीबाच्यांनी आनी भक्तील्यांची हक्क राखूंक आमकां जागृत कर. आनी हाका पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळख. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज ह्या नोवेनाचे मीस अपुर्बेन सोलोन वलून आराधन करून आमचे पासत मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदीक बाप सिरील लोबो उडपी दिएसीस हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा. मानदीक बाप सिरील लोबो बेलतंगडी फिरगजिसो गुलबर्गा दिएसीसी खातीर वावर करून मंगळूर दिएसीसींत आपली सेवा भेटोवन प्रस्तूत आमच्या उडपी दिएसीसी खातीर वावर करता. आदल्या वर्सा बळये फिरगजेन सहायक फिरगज जाजाक जावन प्रस्तूत उडपी दिएसीसीचें लितुर्जीक देवस्तुती आनी बायबल हाचें केंद्र जावन आसचें दिव्य ज्योती हाचो डिरेक्टर जावन फाटल्या थोड्या तेंपात हांव वावर केल्लो व्हरतो अनुभव आमच्या दिएसीसींत वर्ते तरेन आपली सेवा दिवन आसा. बरे संगीतकार, बरे प्रसंगदार आनी तशेंच नामर्दीक रेतेरीतकार जावन आसात. हांव हांगासर येवन आमचे पासत मीस भेटयलां. तांचो उपकार बावडटा. तांच्या मिसावांत हांव बरें मागतां. भगवंत लोरीस तांच्या मिसावांत तांकां आदार दिवं दी म्हूण आशेतां. देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचे संगत हांगासर आसात. 6 भेटवणी केल्ल्या. पद्रपाच्या दाव्याक आसा मानदीक बाप रोनाल्ड डिसोजा केल्मेड फिरगेजीचे लाखनो दिएसीसींत विगार जनरल जावन वावर दिवन आतां प्रस्तूत लाखनो दिएसीसींत एस्टेट मॅनेजर जावन आपलो वावर दिवन आसात. सांत लोरेसाचे भक्तीक ते हांगासर आसा भेटवणी केल्ल्या खातीर तांचो उपकार हांव बावडतां. देव बरें करूं म्हणटा. उजव्याक आसात मानदीक बाप मॅक्सिम नाजरेत. ताची वळख जाल्या. फाटल्या एका म्हयन्यांत हांव आमच्या फिरगेचेन ह्या बजलिकांत आपली सेवा दिते आसा. सांत अन्या फ्रायरींत कापुचीन याजाक जावन थंयसर सेवा भेटोवन प्रस्तूत आमच्या फिरगेचेंत आसचें कापुचिनाचें करुणालय करुणा कृपा हांगासर आपली सेवा दिवन नवेस्ते आयल्यात आनी आमच्या ह्या बेजिलिकांत आपलो वावर दिवन आसात. तांचो उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचे संगत हांगासर आसात नवो दियाकोन मानदीक दियाकोन आश्विन रेबेल्लो गांवांत ते गंगोळीचे जेजवी सभेचे आमच्या गवळी बापांनी हांगासर सेवा भेटोवंक तांकां धाडलां. ऑक्टोबराच्या 8 तारखेर याजकी दिक्षा ते घेतले. ताच्या उपरांत हांगासर फिरगजीचे सहायक याजक जावन आपलो वावर ते मुंदारून व्हरतले. बजिलिकाच्या तर्फेन ह्या पवित्राच्या तर्फेन तांकां हांव बरो स्वागत मागतां आनी अपुर्बेची सेवा ह्या पवित्र तळार दिवन तांचे मुखले मिसांव वर्त्या तरान जावंक तसो सान लोरेस तांकां आदार दिवन दी म्हणून मागतां. तांकांय बरो येवकार मागतां. हाती वांटूंक प्रधान याजका लागीं मानदीक बाप सिरील लोबन हजर जावचे. सर्गीच्या सर पदवेदार बापा हांगासर विविध रितीने कुमक करच्या, दान दिवच्या, जेवणाचे प्रायोजक पंथीके दिवच्या, हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या काळजा मनांत तांच्या घरांत आसूं. तांणी दिल्लें तें कुमोक सुख मानवंक मुर्दोम आनी पिरजेत घरांक आनी सर्वांक आशिर्वाद मेळोवंक हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्ल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानवाच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिरजेंत एन्सन एवजीन पिंटो पलाडका. एन्सन एवजीन पिंटो पलाडका. मुर्दोमो रोशन मस्करेनस बोळा. रोशन मस्करेनस बोळा. मार्गरेट नोरोना पेर्नाल. मार्गरेट नोरोना पेर्नाल.
जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां सुनीता प्रिसिल्ला कुवैट, सुनीता प्रिसिल्ला कुवैट, रोनाल्ड नोरोना एंड फॅमिली पंजोट्टू, रोनाल्ड नोरोना एंड फॅमिली पंजोट्टू, जेडन पीटर बर्बोजा शिरवां, जेडन पीटर बर्बोजा शिरवां, जॉन मेंडोन्सा एंड फॅमिली मूडबिल्ले, जॉन मेंडोन्सा एंड फॅमिली मूडबिल्ले, रेमंड सिक्वेरा कुंटल नगर, रेमंड सिक्वेरा कुंटल नगर. Sushi pai porto Jesuso, patron do braga danso, Sharodiam so, Salores tu moga sushi pai porto Jesuso, patron do braga danso, Sharodiam so. Salores moga, Salores toya, di tuji mozatamka, harika disa. Salores moga, Salores toya, di tuji mozatamka, harika disa. San Loresac Magne, Eze Tevan Martira San Loresa, Tadna Price, Bavartya Kati, Katim Sun Jew Dilya, I come Chen Kalte Magne, Vartya Patin and Ami Tuje Sarsi Ilam, Jew Bavar Tir Boroso, and Devaso, and Amcha Peleso, Koromo, Amka Zondi, Amcha Besak Sarizam, Niskal Pon Amchete, Porzol Shankar. आमच्या सरात्मिक आणि संसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखय शंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंक आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावा शंकर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शंकर तुजे बळादेक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन अर्गां दिव्या BSc करूंक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात उसले शिकप कॅनडांत बऱ्या तरान संपयल्ल्या पासून अर्गां दितात पॅन कार्ड दुखून जाल्ल्या पासून काम मेळिल्ल्या पासून सामकूळ गेल्ल्या पासून युरोप वचूंक विजा मेळिल्ल्या पासून भलायकी लाभल्या पासून सर तरांनी बरेंपण जाल्ल्या पासून जायतीं जाणां अर्गां दितात. सांत लॉरेसाच्या मजतीन मागुलो उपकार मेळोवंक मागतात जागो नावार जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक दुबयंत बरें काम फावो जावंक पांयाची दुखूण जावंक 4 वर्सांच्या भुरग्याच्या हातांत आसलो गुळो गूण जावंक विविध तरांचे कॅन्सर पिडा गूण जावचे पासून मागतात. बरे डॅन्सर जावचे पासून भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोंत मेळोवंक बरी भलायकी मेळच्या पासून एलर्जी गूण जावच्या पासून आमाल पिवणेतावन सुटका मेळोवंक वायट सकत जाग्यातावन घरातावन मनशातावन पयसो सोंक बरी सैरीक मेळोवंक ब्लॅकमेलातावन सुटका मेळोवंक नव्या बांदपाचें काम संपूर्ण जावंक राती बरी न्हीद पडोवंक थायरॉयड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक विजा बेगीस मेळोवंक मागतात. सांत लॉरेसाच्या विशेश मजतीन कंद बेजाराय पयसो सोंक हातीन घेतिल्लें काम पोंताक पावोवंक आमाल पिवणेतावन गुडकातावन सुटका मेळोवंक सप्टेंबरान जावच्या एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक सुडाळ उलोवंक धैर्य मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक बावळो दुखूण जावंक आळसाय पयसो सोंक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक तकलीक उंची रावोवंक मागतात. सांत लॉरेसाच्या मागण्या वरवीं BP शुगर नॉर्मल जावंक माडये तोटाचो फळस जडाना जावंक केसीन जीक मेळोवंक बिझनेस बरें जावंक बेम पयसो सोंक घरान समाधान मेळोवंक माथ्याचे केस चडचे रावोवंक ड्रायव्हींग लायसन्स मेळोवंक काजरी जोड्यान माया मोगान जियोवंक IELTS एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक डिलिव्हरी नॉर्मल जावचे पासून मागतात. दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळच्या पासून स्टुडंट विजा मेळच्या पासून मागतात. प्रत्येक देशा खातीर मागतात. फ्रांसीस लोबो म्हणल्यार तकली राराय जावन आसा ताच्या मोतीक समाधान मेळोवंक
परगांवांतान बऱ्या तरान गांवांक पाटी वचोंक. एका वर्साचें भुरगें ब्रेयल डिसोजा ह्या भुरग्याचो MRI रिपोर्ट बरो येवचे खातीर मागतात. जायतीं जाणांचो रिपोर्ट आज बरो येवंक आसा तांचे पासून आमी मागया. आम्हा सोमेस्तांच्या इराद्या पासून गरजां पासून आमी मागया. ह्या अतिवृश्टी पावसांत हांव निवारूंक वारें वादळ गडगड्यात हांव निवारूंक देवाची कृपा मागया. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ಅವರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ಕರ್ತರದ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಆ ಫಲವನ್ನು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. आयकांचे मागणे सौम्य देवा उधार काढी तुंदे माका आयच्या शेकी बावरते प्रमाणे बरी क्रिस्तांची निचियोन बागी मरण मरों सरकारचे संगता ससना देवा वगळसूनचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. मेळिल्ल्या उपकारांक कारगां देवया. मागलो उपकार मागे मेळोंक मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां. नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुजे संगता आश्रय आमी तर तूं सदैव फळच्यो क्रिश्चन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां उपयागाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या. नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुजे संगता आश्रय आमी तर तूं सदैव फळच्यो क्रिश्चन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां उपयागाती विनंती कर आता आनी आमच्या. नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुजे संगता आश्रय आमी तर तूं सदैव फळच्यो क्रिश्चन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां उपयागाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. भाग्यवंत लोरेन्स मार्तीराम पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या वचनांनी बसूंची गाठी प्रार्थुया. येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेन्सान आमच्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जायत वरांशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची कॅन्ड आमी पालवशें कर म्हणून आमी लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक मोजे मागणे. सोमी तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सरपदवेदरा ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीन वतून कष्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय, व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर भक्तिकांचेर तुजी दायळ दिश्ट घाल. पातका शिक्षा जावन लेवडिल्ल्यांक सर बांदपासंतले सुटका दी. मोतीची कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या आगाणीत काकुळतीचेर पात येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता लोरेसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सावसाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशी शांती जोडली ती तांची साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंत जावन जिवंक तुका महिमा दिवंक तांकां फोव कर. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं सर आमची पातकां बोगसून तुजी कृपा लाभूंक. ह्या पवित्र तेलाच्या माकणे वरवीं कुडी भलायकीची मोतीचें समाधान मेळोवंक पवित्र आत्म्याचे देणे लाभूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सत्तेन आमकां
राव तू आमचे सगळे तुझी भीतीचे ओदान संस्थावांची सुंदर आणि बोधना सगळे तू तुझी भीतीचे ओदान संस्थावांची सुंदर आणि बोधना सगळे तू स्वागत पवित्रज्ञा तुका आमचे मोठे तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सगळे स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावो आणि तुमचे संरक्षण करू आमेन तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळू आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखू तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद दी आमेन आणि सर पदवेदार देवा बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर देवो आणि सदांकाल रावो आमचो पात्रण मोगाचो मजता सर्वांचो सांताच्या पांचो सालो रेस तू आमचो पात्रण मोगाचो मजता सर्वांचो सांताच्या पांचो पात्रण मोगाचो मजता सर्वांचो सांताच्या पांचो सालो रेस तू आमचो पात्रण मोगाचो मजता सर्वांचो सांताच्या पांचो सांताच्या पांचो सालो रेस तू आमचो पात्रण मोगाचो मजता सर्वांचो सांताच्या पांचो परमी देवा नावाड्या
सालो रे सकट ताळयो पेटून गीतां गाव्या ताळे उबान मुरबेन गावया मोगा परमी देवाक नावाड्या फावो गेल्या कामकां सालो रे सकट ताळयो पेटून गीतां गाव्या मातीन कोण आपणा शांती कोण सोडले देवा मोगान पेटून राजी दादले देवाक विस्वालोय दैवीक देण्यानी सोडलोय मोगा संदेश प्रसार करूंक सदांच वावरलोय ताळे उबान मुरबेन गावया मोगा परमी देवाक नावाड्या फावो गेल्या कामकां सालो रे सकट ताळयो पेटून गीतां गाव्या ताळे उबान मुरबेन गाव्या मोगा परमी देवाक नावाड्या फावो गेल्या कामकां सालो रे सकट ताळयो पेटून गीतां गाव्या ताळे उबान मुरबेन गावया मोगा परमी देवाक नावाड्या फावो गेल्या कामकां सालो रे सकट ताळयो पेटून गीतां गाव्या मोगाळ सोवे पंक्वार मोळी आशीर्वादी जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा आमा बसोद विनंती कर भाग्यवंत पुस्तचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.